देशात फाटल्या 10 वर्सांत 152 पेपर फुटीची प्रकरणां उक्ताडार आयल्यात। पूण ह्या प्रकरणांनी एक्काय मनशाक ख्यास्त जाल्ली ना अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगतात। केंद्र सरकारांतलो एकूय मंत्री पेपर फुटीच्या घडणुकांची जापसालदारकी घेना ही लजेची गजाल अशें गिरीश चोडणकाराचें म्हणणें। आयकात। एक गंभीर प्रश्न चालू आसा आनी जे केन्नाच घडनाशिल्लें ते गेल्या 10 वर्सांक आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ते म्हणजे पेपर लीक्स। आनी ह्या पेपर लिकान करोडांनी आमची जे भुरगे आसात, आयज प्रत्येक स्टुडंट म्हळ्यार प्रत्येक घरांत एक भुरगो आसता जो शिकता, जो अभ्यास करता आनी जाका एस्पिरेशन्स आसतात। आनी त्या भुरग्यांची विश्वास आसता जो एग्जाम कंडक्ट करतात त्या एग्जामीचेर आनी ते भुरगे सगळे प्रामाणीकपणे शिकतात। गेले कितले दीस जाले देशांक ही घटना वाडत आसात। जवळ जवळ 150 लीक्स पेपर लीक जाल्ले आसात आनी हे घडलां गेले 10 वर्सांक। आनी प्रत्येक जेन्ना पेपर लीक जाता तेन्ना तेचे जे लुकसाण आसता ते खूब मोठे लुकसाण प्रत्येक भुरग्याक जाता, तेज्या फॅमिलीक जाता। 150 लीक्स जाल्यात, पेपर लीक जाल्यात 10 वर्सांक। आनी कितले लोकांक कन्विक्ट केल्यात हो एक व्हडलो प्रश्न आसा आनी उत्तर मेळटा 0। म्हणजे आजुनूय ह्या 10 लीक्स जाल्या, 150 लीक जाल्या म्हणजे जवळ जवळ एका म्हयन्याक एक पेपर लीक जाला। म्हणजे जेन्ना इतले व्हडल्या संख्येन भुरगे तयारी करतात एग्जामीच्यो आनी तयारी करता आसतना तांकां जवळ जवळ 10 वरां दिसाक 10 वरां काम करतात, अभ्यास करतात ते। आनी ते 10 वरां अभ्यास करता आसतना त्यांच्या आवय बापायचेर आनी त्यांच्या फॅमिलीच्या बाकीच्या मेंबरांचेर कितलो तणावूय आसतलो हें तुमी इमॅजीन करपाक शकता। कारण खूब जाण तुमी स्टुडंट्स जावन हांगा पावल्ले आसात। जवळ जवळ देशांत गेले 10 वर्सांक 150 पेपर लीक्स जातात। गेले 10 वर्सांक 150 पेपर लीक्स म्हणजे हे प्रत्येक राज्याचे खंय कशे पेपर लीक जाल्ले आसात हे ह्या चार्टांतल्यान आमचे लिडर राहुल गांधीन देशाच्या युवकां मुखार त्यांच्या आवय बापाच्या मुखार दवरलेले आसा। आनी 150 पेपर लीक जायसर आमचो पंतप्रधान करता कितें? ह्या सगळे जे 150 पेपर लीक केल्यात, कन्विक्शन 0 जाला, हेका जबाबदार कोण? आनी हांकां प्रोटेक्शन कोण दिता? हांकां ह्या प्रोटेक्शना शिवाय 150 1 2 पेपर लीक 3 पेपर लीक अंडरस्टँड जावपाक शकता। देशांत 150 पेपर लीक जातात तेजे थांबपाचेच नांव घेना, हेका कोण तरी प्रोटेक्ट करता। कोणूच हेजेर 150 पेपर लीक जाता पूण हेची जबाबदारी कोणूच घेना। ना एड्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान घेना, ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेना, पूण हेची जबाबदारी घेवप कोणें? भुरग्यांनी घेवप, या भुरग्यांच्या पेरेंट्सांनी घेवप, काय लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन घेवप?